lot of people come to Vasco, as Vasco is the final destination for the trains. Plus we have got a fishing jetty, and in view of the people coming from different states, we have intensified tenant verification by launching a special drive. Anyone who is found not registered, we'll picking him up, we'll detaining and take appropriate action against the owner in whose house this particular person is staying. So also the fishing boat owner, and we will take all steps to ensure there is 100% coverage of tenants plus strangers plus employees presently staying in our PS jurisdiction. व्हेरिफिकेशन नासल्यार पुलीस एखाद्या कामगाराक उखलता आणि सगळो ट्रॉलर आडावन उरता. पुलिशेच्या भयान कामगार पळून वतात. ट्रॉलरवाल्यांनी आपापल्या कामगारांचे व्हेरिफिकेशन करून घेवचें म्हूण ट्रॉलरवालोच सांगता. कित्याक मानायचेर डिपेंड आहाय. आमकां मानाय ना जाल्यार आमचें कांय चलना. कितें एक दोग जाण मानयाक लागून आमी धंदो चलयना. आमकां मानाय 30, 35, 40 मानाय वयता एक बोटीर. हे कितकून दीस काडटाय ते आमी जाणाय. पूण आमी तांकां लास्टाक त्या बाराचेर सोदून आनी कितें सोदून सगळें हें कोत्तायच. ते आयज बरें जाल्यार आमचे फुड्यान ते कामां पावचे ना जाले. ते मानाय म्हणून गरीब म्हणून ते आयज आमचे फुड्यान धंद्याक पावले आनी आमकां तेंचे जायत बेनिफीट आहा. तेंचे कितें त्रास वायट बरें काडटा आमी सोंसून घेताय. कितें व्हेरिफिकेशन बाग कितें घेताय जाल्यार जाण एकले पात्रांक वचून व्हेरिफिकेशन मेळपाक घेवपा जाय. आनी पात्रांक सारकें इजी मेवता. पूण मानये अशें करून धरून ओडून व्हरप आनी लोकांपां उडोवप, कितें तांकां हॅरेसमेंट करप हें सारकें न्हू. मुजीसपण म्हाका दिसता. आनी मुखार तर अशें जाय जाल्यार न्हू आमचो धंदो फ्युचराक बरो टफ. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.